लुकाच्या 10व्या आविसरांत आमकां म्हत्वाच्यो 4 गजाली पळोवंक जाय. पयली गजाल, जेजू 70 जाणांक कामाचेर पाठयता. दुसरी गजाल, कोराजीन, बेतसेदा आनी काफार्ना हाजेर जेजूची न्हीद. तिसरी गजाल, जेजू बऱ्या सामरितानाची वपार सांगता. आनी चवथी आनी निमाणी गजाल म्हणजे जेजू मार्था आनी मारी हांच्या घरा वेता. लुकाचो 10वो आविसर पयल्या 2 वळी प्रमाणे देवाचें उतर आमकां सांगता. जेजूच्या सेवे पासत वाट तयार करचे पासत जेजून 70 जाणांक धाडले. फकत लुकूच ह्या संबंदी आमकां सांगता. हें काम फकत कांय काळा पुरतें जावन आसलें, कारण जेजू जेरुजालेमा कडेन वेचो तयारेन आसलो. आयज आमी आयकतात की पीक जायतें आसा, पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं वावराडी धाड म्हूण मागात. देव पळयता ह्या सुवातेर जायतें पीक आसा. त्या पासत वावराड्यांची गरज आसा. पिकाची कापणी करचे पासत आयज संवसारांत दिसता तितलें पिकूच जावन आसा, पूण ताची कापणी करूंक आमकां सोजमना. आमी आमच्या येवजणेन तांकां देवाशी घेवन येवंक पळयता, पूण तें मनशा कडेन जावंक शकना. आयज मनशाचें काम जावन आसा बियांची वोपणी करप. जर तूं शेतकामती आसा तर तुका बरे तरेन समजून येतलें की बियांची वोपणी करप आनी ती केन्ना करप आनी खंयच्या वेळार करप, आनी ताची कापणी करप हातूंनय कितलें वेगळेपण आसा हेंय तुका समजून येतलें. तुमी अशें म्हणटले, दोनया जेजून अशें म्हटलेलें आसा की पीक खूब आसा पूण वावराडी नात. आमी हें मतींत दवरूंक जाय की जेन्ना दोनया जेजून हें सांगलें तेन्ना तो खंय आसलो? तो खुर्साचे दुसरे वाटेन आसलो आनी काळाचो शेवट जावचो आसलो. काळाच्या शेवटाक न्हीद ही जावचीच आसा, आनी काळाच्या शेवटाक जी न्हीद आसा तेंच पीक जावन आसा. आनी आयचो काळ हो बी वोपपाचो काळ जावन आसा. आनी म्हजो विस्वास आसा की आयज आमी बी वोपीत आसात. आमी उपरांत पीक पळयतले आनी उपरांत पीक खूब येतलें. मॅथ्यूवाचो 13वो आविसर आनी 30वे वळीन अशें बरयल्लें आसा, लुवणी येयसर दोनूय बरोबर वाडुनी, आनी लुवती तेन्ना पयलो नेर एकठांय करून उज्यान लाचचे खातीर ताचीं पेंडकुलां बांदात, मागीर गंव म्हज्या कोडांत भरात म्हूण हांव लुंवतल्याक सांगतलों. मोगाळ बाबणानो, देवाच्या उतराचें बी पेरप म्हणजे हें जण एका भावार्थाचें काम जावन आसा. 3 ते 9 वळीन जेजू तांकां शिटकायता की तांकां संकश्ट, दूख, त्रास सगळें सोंसचें पडटलें. ते लाणग्याचे मोदें मेंढरे अशें आसतले. तांच्यांनी वेळ वगडावंक जायना आनी वेळेचो फायदो तांणी काडूंक जाय आसलो. तांणी चतूर रावंक जाय आसलें. तांकां एकूच गजाल म्हत्वाची आसली, ती म्हणजे क्रिस्ताच्या येण्याक सगळ्यांनी तयारेन रावचें. हें सगळ्यांक तांणी कळोवचें. लोकांची मनां क्रिस्ताच्या येण्याक तयार करचीं. 10 ते 16 वळी प्रमाणे जेजू तांकां सांगता, ते तुमकां नाकारतले, पूण जो कोण तुमकां नाकारता तो म्हाका नाकारता, हें जेजू तांकां सांगता. 17 ते 20 वळी प्रमाणे ह्या 70 जाणांची गजाल पूर्ण करच्या पासत लूक तांच्या परत येण्या वयर खबर सांगता. ते खूब अजाप जावन आनी खुशालकायेन परत आयले. जेन्ना आमी दुसऱ्याक देवाचें उतर सांगतात आनी तें आयकून जर कोण क्रिस्ता कडेन आयलो तेन्ना आमकां जी खुशालकाय फावो जाता तीच ताज्या शिसांक फावो जाल्ली आसली. आमी खुशालकायेन नाचूंक लागतात. आमी जेजूची उतरां मोतीन दवरूंक जाय. भुतां आमी काडूंक शकतात,
पूण अजाप करचें न्हय. तर तुमचीं नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसात म्हूण खुशाल जायात. जेन्ना आमी जें कितें काम करता तेन्ना तें देवा पासत करतात म्हूण आमी तें समजूंक जाय. तें आमच्या फायद्याचें आसना, तर तें देवाच्या फायद्याचें जावन आसता. कारण देव जें काम आमकां दिता तें माणसुकेन आमी तें करूंक जाय. तेन्नाच देवाची आज्ञा आमी पाळणारे जावन आसा अशें समजून येता. जायते जाण देवाचें काम करता आनी आपलें नांव व्हड करूंक पळयता. मोगा भावपणानो, देवाचें काम करून तुजें नांव तूं व्हड करून घेवं नाका. गोरवान तूं फुलोना जावच्याक आयज देव तुका शिटकायता. जेजूच्या उतरांचो तूं नियाळ कर. ज्या ज्या सुवातेचेर जे जे कोण गोरवान भरलेले आसले तांचो नाश जावंक पावलो. कोणूच उठले ना. आयज हेंच आमी पळयता. आयज हेंच आमी पळयतात की आमच्या मदें व्हड कोण. हो प्रस्न सिसाच्या मदें आयलोलो आसलो. सिसूय एकामेकाच्या मदें विचारूंक लागले की आमच्या मदें व्हड कोण. त्या पासत व्हड कोणूच त्या सुवातेचेर नासलो. जेजू एकलोच व्हड जावन आसलो. आयज आमच्या मदें व्हड असो कोणूच ना. सगळे आमी एक सारके जावन आसा. जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी सगळे ताजे भाव जावन आसात. मोगा भाव भयणानो, मोजेसाच्या सुमोरती प्रमाणे जर आमी आसले जायत जाल्यार आमचो केन्नाच नाश जावन वचपाचो असलें आमचें जिवीत आसलें. पूण दोनया जेजू क्रिस्ताच्या उद्देशी आयज आमकां व्हड तारण फावो जालें. दोनया जेजून आमच्या कुळण्याचेर लक्ष घातलें आनी आमकां नवें जिवीत ताणें दिलें. आमचो नाश जावचो न्हय म्हूण ताणें आपलोच जीव दिलो. सुमोरतीन आमकां कायदो आसलो. त्या कायद्या प्रमाणे आमी चलूंक जाय आसलें. आनी ती सुमोर्त जर आमी मोडली जाल्यार आमकां त्याच वेळार त्या सुवातेचेर मरण येतालें. गालेसकारांक चीट 2 आविसर आनी 16 वळीन अशें बरयल्लें आसा, तरी पूण सुमोर्त पाळूंक न्हय, बगर जेजू क्रिस्ताचेर बावार्थ दवरून मनीस नितीवनपण जोडटा म्हूण आमी जाणाव. म्हणटच क्रिस्ताचेर बावार्थ दवरून न्हय, सुमोर्तीचे कायदे पाळून नितीवनपण जोडच्या खातीर आनी क्रिस्त जेजू सोतमानतांव जेन्ना सुमोर्त पाळून कोणूच नितीवनपण जोडिचो ना. रोमकारांक चीट 8 आविसर 3 आनी 4 वळींनी अशें बरयल्लें आसा, कुडीमासाक लागून तिका सोकोत नासली देखून सुमूर्ती कडेन घडोनासलें तें देवान केलें. पातकाचो नाश करचे खातीर पातकी कुडीच्या उपकारा खाला आपल्या पुताक धाडून पातकाचें समर्पण कशें कुडी मासांत आसलेल्या पातकाचेर ताणें अपराधाचें फोर्मण मारलें. सुमर्तेचे न्यायनितीक जाय तशें आमचें सवें पाळून येवचें आनी कुडी मासा प्रमाणे न्हय, बगर आत्म्या प्रमाणे चलतां देखून ताणें अशें केलें. आतां जर वो शास्त्री प्रमाणीक आसलेलो जाल्यार तो अशें म्हणूंक शकतालो, हांवें देवाचो प्रमाणीकपणाचो रस्तो पळयलो, हांव ताज्या उतरा प्रमाणे चलतालों, हांव म्हजेर तसो शेजाऱ्याचेर मोग करतलों अशें हांवें जायते फावटी म्हटलें, पूण तें म्हज्या लागीं घडूंक शकलें ना. हांव खूब वायट मनीस जावन आसा. तर सासणाचें जिवीत मेळचे पसत हांवें कितें करचें? पूण प्रमाणीक रावचे पेक्षा ताणें आड वाट सोदून काडली आनी विचारलें, म्हजो शेजारी कोण? आतां सिसान ताका ह्या प्रस्नाचो जबाब दिलो. आयज आमी जायते प्रस्न घेवन येतात. आमचें जिवीत प्रस्नांनीच भरलेलें आसा आनी कितले जबाब जरी आमकां फावो जाले तरी त्या जबाबा वरवीं तुमचें समाधान जायना. त्याच पासत तुमचें जिवीत दुखान भरलेलें आसा. डीन ब्रावन म्हणटा की 3 तरेचे लोक तांच्या जिवितांत
3 तरेच्यो तत्वज्ञानां घेवन येतात आनी ह्या वपारी संबंदी आमच्या मुखार ते दवरतात. चोर ताच्या जिविताचें तत्वज्ञान सांगता की जें कितें तुजें तें सगळें म्हजें. याज्ञीक आनी लेवी म्हणटात, जें म्हजे कडेन आसा तें म्हजें. संवसाराचो नाश जाल्यार जाता, पूण म्हजें तें हांव सोडचो ना अशी तांची गोत जाल्ली आसा. आनी बरे सामारितान ते म्हणटात, जें म्हजें आसा तें तुजें सुद्दां. हें क्रिस्ती जिविताचें तत्वज्ञान जावन आसा. जर हांव तुका आदार करूंक शकना जाल्यार तुयी म्हाका आदार करूंक शकना. पूण हांव जर तुका आदार करूंक शकता जाल्यार जें कितें हांव करतां तेंय तूं करूंक शकतलो. आयज आमच्या मदें असले लोक आसात की ते आपल्याचेच पळयतात. तांकां दुसऱ्याचें कांयच पडून गेल्लें ना. आनी आयज असलें जिवीत सगळ्यांचें जावंक पावल्लें आसा. आयचो मनीस आपल्या पासत जियेता. ताका कोणाचेंच कांयच पडून गेलें ना. जेजू आमकां सांगता की कोण एकलो मनीस जेरुजालेमांतल्यान जेरिको कडेन वेतना चोराच्या हातांत सांपडलो. ह्या मनशाच्या जिविताचें चित्र ह्या सुवातीचेर आमकां दाखयल्लें आसा. हो ताचो स्वभाव आदामा वयल्यान आयलोलो आसलो. मनीस पातकान पडलो. मनीस आपणाकूच वाचूंक शकना. तो आपणाची सुटका करूंक पळयता, पूण ताजे कडेन तें जावंक शकना. तो आपल्याच पातकान आनी खोट्या जिवितान मेल्लोच आसा. हो जो मनीस चोरांच्या हातांत पडलो तो अर्दो मेल्लो असो तांकां दिश्टी पडलो. चोर हें सैतानाचें चित्र जावन आसा. ह्या संबंदी जुवांव आमकां सांगता, जुवांवाच्या 8व्या अभिसरांत आनी 44व्या वळीन, तुमचो बाप देंवचार आनी तुमच्या बापाक जाय तें करूंक तुमची खुशी. सुरवातेक सावन तो प्राणघातकी, ताका आनी स्वताक पडना, कारण ताजे सोबें कांयच सोत ना. तशेंच 10वा अभिसर आनी 8वे वळीन बरयल्लें आसा, म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागोवणे, पूण मेंढरांनी तांकां लेखूंक ना. जेन्ना जेजूक ते धरून आयले तेन्ना जेजून तांकां म्हटलें, मॅथ्यूवाचो 26वो अभिसर आनी 55वे वळीन आमी पळोवया. तुमी तरवारी आनी तोणके घेवन म्हाका धरूंक येवंक हांव कोण चोर वो लुटारू हांव सदांच देव मंदिरांत बसून शिकयतालों तेन्ना तुमी म्हाका कित्याक धरूंक ना. सैतान चोर जावन आसा आनी आमच्या दोनूय जेजू 2 चोरांच्या मदें खुर्साचेर खेळायलो. हें एक व्हड अजाप अशें तुमकां दिसतलें. उपरांत आमकां सांगलेलें आसा, लेवी याज्ञीक त्या वाटेन सगला गेलो. तो धर्माचो मुखेलपण करणारो जावन आसलो. लेवीन ताका पळयलो आनी तो गेलो. उपरांत एक सामारिटन आयलो. वो क्रिस्ताचें चित्र जावन आसा. जेन्ना मनीस मनशाक आदार करूंक शकलो ना तेन्ना क्रिस्त आयलो ना. पातक्याक सोदूंक तो आयलो. जे अर्दे मेले तांकां तो पळोवंक आयलो. तांकां तो मारूंक आयलो ना, तर तांकां सुटका दिवंक तो आयलो. तो सगळ्यांक आदार करचे पासत आयलो. आयचो संवसार असो आसा जो त्या चोराच्या हातांत सांपडलेल्या मनशा सारको, जाका आमच्या आदाराची गरज आसा. संवसाराक क्रिस्ताची गरज आसा. क्रिस्त आमकां फकत बुडटा त्या सुवाते वेल्यान वाचोवंक शकना, तर तो आमकां पोंवपाकूय शिकयता. कायदे, रिती, चाली हें सगळें मनशाक बुडटना पळयतात. म्हणून तुमी पोंवपाक शिकात. पूण आमकां क्रिस्ता शिवाय कोणूच पोंवपाक शिकोवंक शकना. ह्या संवसारांत आमकां क्रिस्ताचीच गरज आसा. आयचो मनीस निराशी जाल्लो आसा. ताच्या जिवितांत सगळेंच तरेचें वायट चिंतना, वायट गोंदळ आनी तो उचांबळ जाल्लो आसा. जें संकश्ट ताचेर आयिल्लें आसा तें ताका सोंसूंक बरेंच कठीण जाल्लें आसा. हें सगळें दूख आनी त्रास घेवन ताणें जेजू क्रिस्ताशी येवंक जाय. तोच आमकां आदार करूंक शकता.
मनशाचे जिवितान इतलें दूख त्रास येता की आतां आमी खंय वयचें, कोणाशी वयचें, कोणाक सांगचें, जीव दिल्यार चड बरें अशे जायते जाण विचार करतात. पूण हे विचार आमकां थारोवन दिवंक शकनात, आमच्या पातकाचें बोगसणें दिवंक शकनात. मनशाक आपणाच्या वायट करण्या वरवीं ताणें आपणाचेर वायट ओडून घेतलेलें आसा, पूण आतां ताका ह्या सगळ्या पासून दूख जाल्लें आसा. मनशाक दूख जाता जेन्ना खंयचें काम ताजें सारकें जायना तेन्ना. पातक करतना ताका दूख जायना. पातक करून तो कुशाल जाता, कारण तो ह्या सैतानाच्या राज्यांतूच आसा. ताजें पूर्ण जिवीत वायट कामांनूच बुडोवन गेल्लें आसा. पूण ताजेर व्हड दूख त्रास आनी संकट आयले उपरांत ताजे दोळे उक्ते जाता आनी आतां तो सत खंय आसा काय म्हूण सोदूंक पळयता. मोगाळ भाव भयणांनो, संवसारांत जेजू क्रिस्ता शिवाय तुका सत कोणूच उक्तें करूंक शकना. आयज जर तुमकां थारोवणाची गरज आसा जाल्यार क्रिस्ताच्या पांयांशी बसात, ताच्या उतरांत पळयात की तो तुमकां कितें सांगूंक सोदता. तो तुमच्या सगळ्यांच्या घरांनी पळोवंक शकता, तुमच्या काळजांत तो पळोवंक शकता. तुमचें जिवीत कितलेंय जरी पातकान बुडोवन गेलें जाल्यार तो तुमकां साणिना. आमी पळयलें त्या सामारिटान मनशान कितें केलें. त्या चोराच्या हातान सांपडलेल्या मनशाक ताणें उखल्लो आनी ताचो ताणें परमोस केलो. आयज दोनी जेजू ह्याच तरेन तुका पळयता. तुका तो उखलूंक पळयता. तुका सगळ्या दुखांतल्यान त्रासांतल्यान तो जिवीत दिवंक पळयता. तुका सासणाचें जिवीत तो दिवंक शकता जर तुवें ताका मानून घेतलो जाल्यार. तो संवसाराचो सोडवणदार, तो तुजो आनी म्हजो सोडवणदार. पूण आमी आयज ताका उलो मारची गरज आसा. जर आमकां ताजें पडोन गेलां तर तो आमकां पळयता. गर्विश्टांचो देव मोग करिना, तो खालत्यांचो आनी ल्हानवीक काळजाच्या मनशांक देव पळयता. आयज तो तुका पळयता, तुज्या चिंतनाक तो पळयता, तुज्या जिवितान आयलोलें सगळें दूख त्रास तो पळयता. ताका कांयच कठीण न्हय. आयज पासून आमी जायतें शिकल्यात. जेजून केल्लो वावर आमी पळयला, जेजूचें जिवीत आमी पळयलां, ताजें संवसारी जिवीत आमी पळयलां. ताणें संवसाराचो कितलो मोग केलो हें आमी पळयलां. आयज तो तुका आनी म्हाका सोडूंक ह्या संवसारांत येवंक ना. ताजें जिवीत ताणें आमच्या पसत दिलें. आमचो नाश जायना जावचें, आमकां शांती मेळच्या, आमकां सुटका मेळच्या. मोगाळ भाव भयणांनो, दोनी जेजूक धरलो, खुर्साचेर ताका खिळायलो, आताचेर पांयाचेर ताजे खिळे मारले, कांड्याचो मुकूट ताजे तकलेचेर घातलो, बालो ताज्या कुसव्यान मारलो. हें कित्याक? आमच्या हातांनी पातक केल्लें त्या पासत ताणें आपल्या हातांचेर खिळे घेतले. ज्या सुवातेचेर आमचे पांय वचूंक नाका आसले त्या सुवातेचेर ते गेले त्या पासत ताणें आपले पांय खिळायले. आमच्या तकलेंतली वायट चिंतनां भायर काडच्या पासत ताणें आपले तकलेचेर काट्याचो मुकूट घेतलो आनी आमच्या काळजान जें कितें मेळ्ळें आसलें तें भायर काडच्या पासत ताणें आपल्या कुसव्यान बालो घेतलो. तर मोगाळ इश्टांनो, हो ताजो मोग तुज्या थंय ताणें दाखयलो. तर मोगाळ भाव भयणांनो, ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.